मिसेस लुसिया फेर्नांडीस एडवर्ड पेरेराची आंट म्हणजे माशें तेगे मामीची भयण. सो आयज म्हाका हो व्हिडिओ आमकां दोगांयक हो व्हिडिओ काडपाक पडला कित्याक आमकां थोडे पॉयंट्स क्लियर करपाक जाय. लोकां मुखार हे पॉयंट्स हाडपाक जाय, आमकां गरज एश दिसता. सो पयले सुवातेर हांव सांगपाक सोदितां हे वालंका आमी आयज कंप्लेन केलां क्रायम ब्रांचाक. कितें करपाक एडवर्ड पेरेरा गेलो फेसबुक अकाउंट ब्लॉक करपाक. कित्याक तेगेले गर्लफ्रेंड आहले वालंका फेर्नांडीस तें तो मिसयूज कोता आनी लोकांगेली बरी इमेज आहा ती टार्निश कोता आनी ती इमेज तें पेडेक कोन्न उडयता. सो आमकां हें लोकांक दाखोवपाक जाय की हें सारकें ना म्हणून. बऱ्या मनशांक इमेज पेडेक करपाक जायना. जे मनीस आमकां आमगेल्या गोचे टायमाक पावले तेंगे इमेज पेडेक जावपाक जायना. सो हें आतां वालंका फेर्नांडीस हेका ऑथॉरिटी ना. आमचे फॅमिलीन कितें जाता तें उलोवपाक वो तें कंट्रोल करपाक तेजी तेका कसली ऑथॉरिटी ना बिकॉज शी इज नॉट हीज गर्लफ्रेंड, शी इज नॉट हीज फियन्सी. तें तेगेले गर्लफ्रेंड आहलें. सो आतां सांगपाक सोदितां ऑथॉरिटी आहा कोणाक हिंगा उलोवपाक कंट्रोल करपाक. तेगेले आवयक वियोलाक तेगेले डॅडीक रॉकाक म्हाका माशेनाक वो आमगे फॅमिली मेंबर्स आनी कोणाकूच आमी ऑथॉरिटी दिलना उलोवपाक वो एडवर्ड पेरेरा गेलो फेसबुक अकाउंट यूज करपाक. सो नाव पब्लीक लोकांक सांगपाक सोदितां प्लीज इन फ्युचर तेका फियन्सी म्हणाकाय. तें तेगेलें एक्स गर्लफ्रेंड. ओके. आनी एडवर्डा पासून बरें दिसपाना तेका आपणागेले फियन्सी म्हणपाक. कित्याक जायते हिंगा पॉयंट्स आहाय आमी हाडले त्या लोकां मुखार दवरपाक जाय म्हाका. नाव एडवर्ड पेरेरा तुमी जाणाय तेका 3 मेजर ब्रेन सर्जरी केल्यो आनी आतां तो इज नॉट इन अ स्टेबल स्टेट. तेकोडे उठपाक जायना, बसपाक जायना, चलपाक जायना, उलोवपाक जायना. तेगेले हात चलनाय. पूण तेगेलो फेसबुक अकाउंट आनी कोण यूज कोता. कोण म्हळ्यार हें तेगेले एक्स गर्लफ्रेंड वालंका फेर्नांडीस. आनी ते यूज कोता बरे कामां लागून न्हू, दुसऱ्यांगेले इमेज पेडे करपाक. ओके. सो हांव तुमकां सांगपाक सोदितां तेगेलो एडवर्ड पेरेरा गेलो फेसबुक अकाउंट आहा तेजेर मातशें कितें धाडाकाय. ओके. तो बरे कामां यूज जायना. तुमी तुमगेले पोस्टांचे पयशे तुमकां तुमगे गरज आहा ती कुशीन दोन तुमी ते पयशे धाडाय पूण ते बरे कामां लागून यूज जायनाय. दे आर गोईंग इन रॉंग हँड्स. ओके. दुसरें म्हळ्यार शी इज मिसयुजींग इट. ओके. मिसयुजींग फॉर पॉलिटिकल रिजन. एडवर्डा गेले हे मेडिकल दिस इज ओनली फॉर आम तो अकाउंट यूज कोताय फॉर एडवर्ड मेडिकल ऑन मेडिकल ग्राउंड. तेका कितें मेळपाक तेगेले गरजेक लागून तेगे मेडिसिनाक तेगेले ते फिजिओथेरपी देन तेगे आनी दुसरी आहाय जायत्यो वस्तू तेगे जायत्यो वस्तू आहाय ते कामाक. पूण हो तेगेलो फेसबुक अकाउंट मिसयूज जाता. Okay. Now she is trying to defame innocent people, to tarnish their image. So this is, I feel this is completely wrong. Okay. दुसरे म्हळ्यार advocate प्रतिमा कुतिनो. She is a rightful person. Okay. She is innocent, she is sincere, she is God fearing. आणि ते डे 1 आसून आमचे बराबर आहा. हांवें तेका पुलीस स्टेशनाचेर फोन मारलो ते दोना तें नाहलें. शी वॉज एट अ कॉन्फरन्स गोमंत विद्या निकेतन. ती आहलो जाल्यार हे दोळे जावपाक पावनाहले. एडवर्ड हितून पोशना आहलोलो तें थिंगा ती केस काबार कोता आहलोलें. सो ही केस जाली तें थिंग तें खबर ना पूण हांवें फोन मात्री ताणें ती केस रोखडी आतां गेली. तें थिंग नावेली येयलें ताणें इन्फॉर्मेशन काडलें. तें मागीर जीएमसी येयलें. जीएमसी ते अपडेट्स घेतालें. सो even district hospital then GMC she came to GMC tane sogle dotoranga uloitale every day she used to come when Edward was critical we used to call her amkonacho adar nahlo. She came on humanitarian grounds. So tane ateje monat kai nahle she came on humanitarian grounds. Edward te apnage भाव म्हूण समजताले आपणागे फॅमिली मेंबर म्हूण समजताले. तेक लागून ते येताले ते आमचें चोयताले. तू न्हिदोला तू तुगे गुडी गेले आमची खबर जाता. न्हिदोला न्हिदनाय तुमी न्हिदाय आमकां न्हिदल्या आतां दोन उठयतालें हांव बसयतालें
च्या पिलें तुमी सगळें विचारताले एडबगा उलयताले जी तूं ICU वयताले थिंग दोतोरांक अपडेट घेताले लोकांक सांगताले लोक मागीर तेगे अपडेट घेवन मातशें सुसेगाद जातालो कित्याक लोकांकूय एडबगा खबर जाय आहली नाजाल्यार लोक आमगे फोनाचेर फोन मारताले सो ते म्हणटाले तुम उलयनाका आपुणूच लोकांक व्हिडिओ काडटा लोकांक दाखयत म्हणून एडबगा एक कंडिशन तितलें न्हू तें GMC येवं ना देन घराक येयलें हांव एक दीस घरा येयलें उदक न्हांवपाक तें घरा येयलें म्हणपाक लागलें आपूण पादेगरा मेळटा फादर गेब्रियल कुतिनो आपूण कॅन्डल लायट मार्च कोता सो तेणें कॅन्डल लायट मार्च सगळ्या लोकांक फेसबुकाचेर आनी कित्याचेर तेणें घायलें आनी लोकांक एकठांय केलो फादराय परमिशन घेवन थिंगा तेणें आमकां हेल्प केलें नॉट ओन्ली सोशल एक्टिविस्टांकूय आपयलें तेणें जायत्या लोकांक आपयलें तेणें आनी मागीर इवन द फायनान्शियल एड आमगे प्रतिमा बायन स्टार्ट केली आनी ती स्टार्ट केलो म्हूण आयज एडबगाक थोडे घरची वस्तू मेळटाय तेका मेडिकल एड फिजिओथेरपी करपाक तेका एम्बुलन्स पासून 2 पाटी त्यांनी अरेंजमेंट केलो GMC व्हरपाक देन क्रायम ब्रांच पयले सुवाते तेणें FIR रेजिस्टर करपा म्हाका तेगे मामी घेवन FIR रेजिस्टर केलें तेच फाटल्यान तें GMC येयत आहलें मागीर क्रायम ब्रांचा येयलें आमचे बाराबर ते म्हणपा लागले तुमी ये तुमगेली आपणा थोडें ब्रिफींग करपा जाय सो ते आमचे बाराबर 3 पासून येयलें मागीर तें आमकां ते थोडे पुलिसांनी मागीर ते थोड्या दिसांनी वास्को आपयली वास्को येयले ते आमचे बाराबर सो ते आमचे बाराबर फ्रॉम day 1 till date शी इज देयर विथ अस ओके पूण देर आर सम पीपल हू आर ट्रायंग टू स्पॉयल हर इमेज दीस इज नॉट करेक्ट आमी हे सगळे जाण प्रतिमा बाय ते उब रावले आम सायडी उबी हा आमच्या वाटल्यान फुडल्यान उबी हा not because she wanted something some selfish grounds no she is not selfish she did on humanitarian का एक पयस गेल ना तेणें आमकोणे एक बायक च्या पियाना च्या देखून पिना आहले दंत्राची येताली सकाळ येताले राती येताले रात म्हूण समनागले कोतांतले येताले पावस पडटा थंय येताले इवन ऑन न्यू इयर्स डे तेगे भुरगीं आहलीं घरा आहलीं दोगांय भुरगीं घरा येयलो आहलीं ते फोन मारलो वालांका भयणीन फोन मारलो GMCसून एडबगाक सगळा घाता बेड ना सो एडबगाक सकाळ जमनीचेर न्हिदपा पडो म्हूण सो शी लेफ्ट हर चिल्ड्रन आपणें गेले भुरग्यांक गोवाक सोड न्यू इयर्स डे GMC पावले GMC ताणें एडबगा बेड मेळ पासून ते आलोना थिंगाचे दोतोरांक मागताले पुलीस पासून हाडे थिंगा ते थिंग दोतोरां सांगत म्हूण ताका बेड दी म्हूण ते सकयल जमनीचेर बसोले एडबगा बेड मेळ पासून बेड एडबगा बेड मेळटरी ते मागीर लेट घर गेला कोण कोता आमगे फॅमिली मेंबर पासून अशें कोण पूण तेणें केलें आमकां व्हडलो उपकार तसो मोग तेजे उपकार तेजे त्रास आमच्या अडचणाय आनी हांव देवाका मागता सदांच हांव मागता आमगे आख्खी फामील मागता आनी आख्खो गोंयचो लोक संवसाराचो लोक मागत आसतलो तेजें बरेपण सदांच बरें सांग हांव व्योला एडबगाची मामी उलयतां आनी तुमकां सांगप सोदितां कित्याक तुमकां कळपा जाय कितें आनी कात इंगोडो आहा तें हे वालांका न्हू तुम समजताय तें तेगे फियोन्सी न्हू तेगे फियोन्सी न्हू तें तेगे गर्लफ्रेंड 13 वर्सां तेणें मुगे भुरग्या सारको काबार केला आमगे भुरगो आमकां एक पयस देखून हें कोन्न आहलें तेका पोसतालो आनी ही मुगे भयण लुसिया तें देखून तेका पोसतालें घरा कडेन दादल्या भाशेन तें गेमी भोंवताले मुगे चाळ्या बाराक पयस नाय जाल्यार देखून तेका हें काडून लायतालें लोन काडपा लायतालीं आनी लोनाची तें मोजां मारतालें जायती तें जालें मागीर मुगे भुरग्याक कावज गळो ते दीस तेच्यानू पुलीस मुगे भुरग्याक भायर काण माताय आनी मुगे भयणीगे गो ते काडयता हें थिंग शॉपार आहा भोगली येन तें हाडयना देखून
तें जालें मागीर मुगे भुरगो हॉस्पिटलान पडलो तुमी सगळीं जाणाय हॉस्पिटलां हांव तेका पयशे दितालें मुगे भुरग्यागे मॅडिसिनाक आनी हेका ताका जेवणाक म्हळ्यार तें जेवण केन्नाच कॅन्टिनात जेयना आहलें मुगे भयण कॅन्टिनात जेयताली म्हळ्यार तें भायर हॉटलांचे वचोन जेयतालें आनी आमगे प्रतिमा बाय आसोन आमकां जायतें हें जालां तेका लागून आयज मुगे भुरगो मुशांकी आहा तें म्हळ्यार तागे डॅडी हें केलां म्हळ्यार मुगे भुरग्या सोडून ना ताणें तेगे डॅडी हें साल्वा करूं जावना ताका मुगे भुरग्या साल्वा केला ताणें मुशांक्यान दिला आवय बापायच्यान दिला तें जालें मागीर मुगे भुरग्याक घेवन हांव येयली घारा येतरीच हें म्हाका जायते त्रास करूंक लागलें हांव रांदीत तें जेयन आहलोलें ऑर्डर करून भायर जोनलांतल्यान घेतालें आनी शेजारी म्हाका सांगताली तुगे जोनेल रातचें कितें उगोदी तें जेवण घेवन येताय म्हणून हांवें सांगिल्लें ना जेवण हांव रांदितां आनी हांव तेका सांगतालें मुगे भुरग्यां दितरीची तूं वचोन जेय गो बाय अशें म्हूण जेयन आहलें ऑर्डर करून तें जेयतालें आनी थिंग टर्न आहा एक त्या टर्नाचेर तें रावतालें आमरेचेर आनी जेवण घेतालें आनी म्हाका एक दिसा ती शेजारी मेळ्ळी हांव पसराचेर गेल्लें ती म्हाका सांगपा लागली तुमगे तें चेवण आहा तें हिंग जेवण वता हिंगाचें हांव म्हणलें कोणाको जेवण वता तें केन्ना भायर सोना म्हूण सांगिल्लें ना आम तेका विचारलें न्ही तूं कोण तो दुयें ते हाचे चेड्यागे हें म्हजो फियोन्सी म्हूण सांगत म्हणटा हांवें सांगिल्लें ते फियोन्सी ते गर्लफ्रेंड तेगेले अशें म्हूण आनी मागीर न्हू मागीर न्हू हिंग तेणें कितें स्टार्ट केलें तें तुमकां सांगत हांव सगल्यांक तें म्हाका इतुलें त्रास करूंक लागलें हें दाखयत तुमकां हें मातसो चोय तुमकां दिसपड जाल्यार तेणें म्हाका घांस मारलो एक दिसाक येयलो तेज फुडें न्हू घार गेलें तें घार गेलें आनी 8 दीस रावलें आनी हांव तेका गेलें ते दिसा हांवें तेका विचारलें फोन म्हणून बाया तूं येयना हिंग येयना चेड्याक टॅबलेट दिता तूं दिवपा येयना कित्याक म्हणपा लागलें हांवें सांगलें टॅबलेट तूं दिता न्हू अशें म्हळ्यार तूं दी म्हणपा लागलें म्हाका आनी म्हाका सांगता हे फोनाचेर हें कर खंय आनी आपूण तुका नांव सांगत खंय अमक्यो दी म्हण ताका बाया अशें जायच ना गो म्हळें तूं यो म्हळें ना आपूण अशें ना म्हणपा लागलें आनी मागीर तेणें फोनाचेर सांगिल्लें तशें हांवें गेलें सगळीं हें नांव बांव बरयली आनी मागीर हांवें म्हगे भयणी फोन मारलो बाया येयना म्हणटा तूं मातसो यो आनी हें करया गो म्हूण मागीर मुगे भयणीन येवन तें सगळीं हें केलें आनी आयज देखून मुगे भयणी मुगे भुरग्याक दिता तीन पाट येता आनी तें जालें आनी एक दिसा ते दुसऱ्या तिसऱ्या दिसा कितें येयलो आनी सगळीं आपल्यागे सामान घेवन गेलें आनी वयता आसतना कितें केलें वयता आसतना आनी तेशें हांवें तेका विचारलें आनी सडनली एक हें 2-3 दिसान आमको येयलें 12 वरांचें अशें आनी मुगे कॅरटेकर आहलोलो हिंगा तो चेड्या अशें करून नागडे बाकोवन हें कोतालो मसाज कोतालो डायरेक्ट गेलें आनी बसोलें बेडीचेर आनी तेणें म्हळें तूं कोण तूं मातसो 2 मिनट भायर वयता काय म्हूण कित्याक म्हाका आनी बापायक देखून तो घेयन आहलो बगुलेक हें सांगता ना आपूण वचना खंय ताका सांगता तूं कर खंय मागीर तो गेलो आपल्याक हें कोन्न आनी तेणें आमकां विचारलें हें कोण तें आनी हांवें सांगलें ती तेगे वकोल हें सोलें म्हणपा लागलो आनी तो हें जालो मागीर तो वयतरीच हांवें कितें केलां जोनेल बंद केलें देर बंद केलो हांवें सांगलें चोय देर मातसो बंद करून तो दोरान चेळें दितो जेवण आनी हांव येशिल्लें हें कोणाक उलयता हांव खंय तेगे पॅन्टी घातां तेगे ब्रा घात खंय आनी ती चोर खंय हांवें सांगलें हांव चोर हांव कित्याक चोर तुगे कितें केलां हांवें लोकांक कित्याक खबर सांगप तूं हांव विचार थिंगा म्हाका लागून बेडीचेर उडयलें तेणें म्हणजे व्हंकल शेवटून उडयलें म्हजे तकलेचें कितें माल तेणें धाड्या भाशेन अशें आनी एक घास माल तेणें म्हज्या हाताक आनी सोडा जालें मागीर हांवें म्हगे भयणी आनी घोवा पयलें आनी तेणें येयन हें केलें सोडे हात आनी म्हगे भुरगो बेडीर आहलो बेडीर म्हज्या भुरग्यान मामा हें केलें म्हाका आनी मागीर थोड्या दिसान मागीर गेलें तें मागीर थोडे मेडिकल केलें पुलिसांनी आनी पुलीस कंप्लेन केलें थिंग तें सांगता हांवें सांगिल्लें पुलिसांक हें म्हाका नाका घरांत
आयज तेणें म्हाका घास माल म्हूण सांगलें आयज गोडे गोळ्या दोन फुगा करून मातोलें कित्याक आमी चुकाय आसतलीं हांव घोव तें आनी चेडो मागीर म्हाका सांगता बरोवन दी म्हूण आपूण हे घरान नाक म्हूण हांवें सांगिल्लें पुलिसाकू एक मुगे चेड्यान आतां दोन भितो काडला आं हें फियोन्सी हें बेश्टें म्हूण सांग कॅरटेकर म्हूण सांगिल्लें आं थिंग पुलिसान सांगता आपूण कॅरटेकर घालून वयर म्हूण सांगिल्लें तुका हांव थिंग फारीक कोता म्हूण सांग पयशे दिता म्हूण सांगिल्लें आनी हांवें मनीस दवरलो म्हूण सांगिल्लें 80,000 हांवें ताका फारीक केलें आनी हें मॅट्रस घेवन भोंवतालें तो बाळ कोदलाचे आसतालो आनी हें मॅट्रस घेवन सकयल न्हिदोन आसतालें सुस्सागाद आं अशें करून तेणें म्हाका त्रास केले आनी मागीर कितें केलें फादरा वचोन सांगताय हूंय कितें सांगताय मागीर फादर आमकां एक दिसा विचारलें फादर गेब्रियल कितें जालें बाया तुमचे मदें कितें जालां म्हूण मागीर हांव फादराक सगळीं सांगिल्लें तेणें म्हाका अशें केलें फादर म्हळें आनी तो फादर म्हणपा लागलो तूं भिनाका आपूण घेवन येता म्हणपा लागलो आनी ताका देव हाती सांग फादर म्हळें तेगे हिंग पळय कितें सामान आहा तें हांव हिंग दवरतां तें घेवन वच म्हूण आनी मागीर हूंय इतलें न्हू मुगे घोवा नांव पेडेको थंय तें घोव एश कोतालो तेश कोतालो म्हूण आनी फादर हिंगा आहा बसून तें सामान व्हरोन फादर हिंगा आहा गेलें भितर हांवें सांगलें आगो तूं भितर कित्याक वयता तुगे सगळीं वयल न्हू तुवें फादरान तूं सांगिल्लें बाय तुगे हें मोटरान घायल न्हू तुवें भितर कित्याक वयता अशें म्हूण सगळें मुगे कितें आहा तें कुकर अशें आनी जायते वस्तू आतां गेल्याय आनी बाराबर मुगे मोबायल येयलो हय सोल्या म्हाका त्रास केले तेणें तुमकां लोकां कळोंक जाय म्हूण हांव सांगता हें सगळें आनी हांव कितें म्हणटा हांवें फादराको देखून विचारलें फादर हें मुगे घोवा नांव पेडी कोता न्हू अशें म्हणलें आतां म्हणटा तो जाणटो जाला जाणटे पिराय तो तांकां हात लायतो काय म्हणे तेगे भयणां आनी हेका तेंकां तेका म्हळें कितें तूं हें मेळटालें बायलो मेळटालें चेड मेळटालें ऑप्सांत आं भुरगेपणांत तें आतां तेदो हँडसम तो आं तेदना हात लायनासतना तुमकां जाणटे पिराय तुमकां हात लायतो काय म्हळें आं आनी हें चोय हांव दाखय तुमकां हांवें मोबायला लागून कंप्लेन केला आं केसो त्रास हांव उडयलो तेणें म्हाका आमगे प्रतिमा बाय वयर तें वॉट इज प्रतिमा नोबडी कॅन टेक प्रतिमाज प्लेस नोबडी कॅन टार्निश हर इमेज तेणें आमच्या आख्ख्या संवसाराक आख्ख्या गोंया आनी आमगे फॅमिली आमी जाणाय प्रतिमा बाय कितू बोरतें देवाची उपोट बेसांवां तेजेर हाय सदां आसूं आनी ते सदांच लोकां पावूं तो कितू पावता एक फॅमिली फाटल्यान तें आसोता तें तुमी जाणाय सो हांव समजता तुमी तेजे जाय ती बेसांव घातली आनी तें आनी तेगे फामील हुशाल आसतली म्हूण लोकां आतां हांव लिमान सांगो सोदिता कित्याक हें आमगे प्रतिमा बाय न्हू एक हें अशें देवागे हें अशें म्हाका कित्याक तेणें मुगे भुरग्यां मुशांक्यान दिलो म्हाका दिसोना मुगे भुरगो अशें करून म्हाका मेळत म्हूण कित्याक दीस रात तें थिंग हें कोतालें आनी तें येत तेन्ना न्हू हें वालांका म्हणटा तें एकदम चाळवतालें एक पाट न्हू आमकां देखून तें थिंग आयसीयू वचपा दिनासलें आं हें आमगे प्रतिमा बाय वचोन सगळी खबर आमकां दितालें आनी ते मुगे भुरगें हें जालें ते दिसून आनी आयसून तो एक आयज बडो आसा म्हाका तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर